डिपॉझिट रिफंड येवजणे खाला लोकांक पयलीं घेतिल्ल्या वस्तूंचेर कांय रुपया डिपॉझिट म्हूण दवरचे पडटले आनी रिती पाकिटां बाटल्यो परत केल्यार डिपॉझिट परत मेळटलो म्हूण कळिल्लें. जशें सोऱ्याच्या काचीच्या बाटल्यांचेर 10 रुपया डिपॉझिट, हेर ग्लास बाटल्यांचेर 5 रुपया डिपॉझिट, मेटल कॅनाचेर 5 रुपया डिपॉझिट, प्लास्टीक, कार्टून सारकिल्या वस्तूंचेर 2 स्लॅब, 5 ते 20 रुपया किमतीच्या वस्तूंचेर 2 रुपया डिपॉझिट, 20 आनी वयल्या किमतीच्या वस्तूंचेर 5 रुपया डिपॉझिट. पूण आतां हे येवजणेंत मातसो बदल जाला. सद्या खातीर ही येवजण फक्त सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सोऱ्याच्या कॅनां खातीर लागू करतले म्हूण DRS प्रकल्पाचो अध्यक्ष अँथनी डिसान म्हायती दिली. Difficulties expressed by industry to government, the Chief Minister announced that this will be phased. It will start with liquor, so liquor bottles, cans, liquor bottles, whether glass or plastic, and liquor cans, but the others will come in phases. So that is being worked out with the government, the actual periodicity of these phases, but the idea is in a phased manner, but within the first year. So it may be 3 months, 6 months, 9 months, like that. Different items will be brought in phases. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.